उपकार करतोय फादर उपकार करतोय अरे तू जेन्ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता इट इज योर ड्युटी टू सी दॅट इट इज डन ऑन टाइम. तू म्हाका एक्सप्लेनेशन दिवपाक वचता का आता? उपकार लोकांनी केला रिक्वेस्ट करता अरे रिक्वेस्ट म्हणजे आता कितें तेकाच आपण काय फायदा ना तो कॉन्ट्रॅक्ट कोणा खातीर चल्लें काम? ही एक्चुअली शिफ्टिंग आसा. हांगा 2 प्लॉट आसा. एक CPPचो आसा आनी एक बिल्डराचो आसा. सो हे परमिशन खूब पयलीं दिल्लें शिफ्ट करपाक. सो ते आतां आमी शिफ्ट करून घेता. हो आवाज सबस्टेशनावेलो. लायट ना खाते फोन काडिना म्हूण लोक एकठांय जावन सबस्टेशनार पावलो. लोकांक पयलीं दिसलें पावसाक लागून ना जाल्यार मेंटेनन्साचो शटडावन म्हूण. मात चल्ला तो प्रकार भलतोच. ह्या काळखान हो AE कितें सांगता तें पळयात. सगळें कर्म एका बिल्डराच्या भरीक. कसलो टावर? कोणा खातीर हें आतां? तेच्या कॉम्प्लेक्सा खातीर बीन चालू आहा? अशें दिसता न्ही तूं हांगा ड्युटेर आहा. यू हॅव टू नो वॉट इज हॅपनिंग. इट इज इन युअर एरिया. अरे वॉट एवर ऑन शिफ्ट ड्युटी वेन यू आर आन्सरींग समबडी यू आर द कन्सर्न ऑफिसर. तुवें म्हाका सांगलें न्ही आतां. सो तुका एक्झॅक्टली जेन्ना येदो व्हडलो थंय भुरगीं रडटा, जाणटे पेशंट आहा थंय कॉन्स्टिट्युएन्सी, म्हणजे कितें जालां आसता तें तुका खबर आसूंक जाय. आनी तूं म्हाका सांगता की आय एम नॉट अ कन्सर्न पर्सन म्हणून. सो ऑफकोर्स यू हॅव टू गिव्ह द डिटेल्स. तालिगांव आमी सबस्टेशनाक फोन मारत तो वेगळे आन्सर सांगता. बांबोळे फोन मारत तो वेगळे सांगता. मेंटेनन्स म्हणून सकाळ Nobody knows anything about tower shifting. Everybody is saying it is only maintenance. रेड्डी फोन उखली ना. रेड्डीक लाय फोन हांगच्यान रेड्डीच्या नंबराचेर हांव घेता नंबर. पाशेस पेड्डेर जाल्ले निमाणे लोकांनी राती एकठांय जावन सबस्टेशनार घेराव घालो. लोक चाळवलो. घरांनी भुरगीं जाणटी दुयेंती धरून सगळ्यांक नाका शेवट. रिंग जाता उखलूंक ना न्ही. उखली ना फोन नंबर. A tower shifting is being done for the first time by the department. Huh? Yeah, why so much of inconvenience for the whole? आख्खे पयशे तालिगांव बांबोळे लायट ना आतां. Who is doing the tower shifting? Who is doing the tower shifting? Department is doing it or some private agency is doing it? Who is the contractor though? कोण अनिल? वास्को बायणाय हेच हाल. थंयूय लोकांनी बायणा इलेक्ट्रिसिटी स्टाफाक घेराव घालो. जमाव पळोवन निमाणे पुलीस फोर्स घालचो पडलो. लायट ना ती नाच ते निमतान खात्याच्या स्टाफाच्यो भानगडी भायर सरल्यो. ऑफिसाचो स्टाफ सोमारची अटेंडन्स आयताराच लावन मेकळो. आदमी लोग घ्या म्हणजे बोल ना. आज सकाळच्यान मेंटेनन्स केला आसा तरी आतां वायर कट जाला लायट जाला. बायणाचे सगळे लोक हांगा जमल्या. हे हांगा डिपार्टमेंटाचे लोक आसा फोन उबारना. फोन उबारना तांकां विचारल्यार आतां हे असो हो आसा तो ड्युटी रजिस्टर पयलींच सायन मारिल्लो आसता. हे कितें चल्लां तेच कळना. आमी सगळे लोक हांगा बील भरना. सगळे लोक बील भरतात करतात तरी तांकां आसतना कॉपरेट करतात. तरी आसतना हांगा फोन उबारनात. डिपार्टमेंटाचे लोक न्हिदून आसता. आमचे सरकार कितें करतात? लोक सकाळी उठटा 3:00 3:30 4:00 रोजा धरपाक. म्हाका सांग आतांय लायट ना. लोक कशे न्हिदतले, कशे जेतले आनी कशे उठतले तुमी सांगा. दिस इज रायट वॉट दीस पीपल आर डुईंग? यू टेल मी. वी आर फास्टिंग द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अँड दिस इज वॉट वी गेट. सदांचे प्रॉब्लेम जालो हा. पावस कमी जाल्लो ना. आतां लायट वचपाक लागली. हेच्या फुडें कितें जाता तें सगळ्यांक चिंतून दवरपाचें. आनी फोन मारले हेय फोन घेयना जेय फोन घेयना कोणूच फोन अटेंड करना. मागीर तेंचो कोण तो पिल्ले म्हणून ताका हांवें फोन मारलो. सर म्हणलें अशें अशें. तो म्हाका म्हणटा चूप मेरा बात सुन पयला सून. हे कितें दिस इज द वे हाव टू टॉक टू द पीपल पब्लीक. कंटिन्यू म्हाका दिसता अबाउट 15 दीस जाले कंटिन्यू लायट डेली लायट वयता. तेजे पयलीं एक म्हयने पयलीं कंटिन्यू लायट येता वयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.